युनायटेडली आम 39 या पासून सगळे एकठांय जाल्ले. पयले आमी एकठांय जावन काम करताय आनी तुमचो जर 2 दीस पयले आरजी प्रेसिडेंट मनोजान एक उल केलो की दॅट ही इज ओपन फॉर अलायन्स आनी आम आदमी पार्टी बरा आनी दुसरे पार्टी बरा तो अलायन्स ओपन आहा म्हणून. तेजे फाटल्यान आमगे हे दिसान 2-3 दीस तेजे बरें थिंग बसून आहले म्हणटकीर तेजे उलोवप जालें आनी देन टुडे वी डिक्लेअर्ड पार्टी कडेन उलयले सगळे कितें जावपाचें. वी हॅव डिक्लेअर्ड दॅट वी आर रेडी फॉर एन अलायन्स विथ दी आरजीपी आनी अनकंडिशनल अलायन्स. बट कांय कंडिशन ना कांय ना आनी गोंयचे पासत गोंयचे लोकां पासत आनी टू मेक शुअर दॅट together we can defeat the BJP. So since only with RG or Congress is also there. Sadhya आता RG has made a statement and he has come out saying that he would want all other parties to align with them. So to that statement, this discussion started with them. From there on, rest all parties, political parties, step by step जातल्यो. सद्या तेण उलो मारलो, आमी तेगे उल्या तेंका दिलो आनी आम आत दवरलो. So now together we have to move ahead. Rest all parties. तुम्ही हात धरला तर बरो आरजीचो पूण जो आनी एक पार्टी आसा हाताची काँग्रेस म्हणटा तांचे कडेन कशें कित्याक कारण आमी पळयता बाकीचे दोन वेगवेगळे अलायन्स जातले ऑपोजिशनान. सगळे कडेन अलायन्स जाय म्हणून सांगिलां. मनोजान उल मारलो दॅट ही इज ओपन फॉर एन अलायन्स विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन्क्लुडींग आम आदमी पार्टी. हे अलायन्साचेर तेंचो उल मारलो तेजेर आमी तेंका उलयले आनी तेजे आमी जबाब दिलो ताकी सगळ्यांक कळपाक दॅट आम आदमी पार्टी एवरी इलेक्शनाक अशेंच उलो मारता मागीर अलायन्स आतां तुटता. सो फुडें मागीर तुमचें कशें कितें करता तुमी? केजरीवाला गेले फावटी अलायन्साक न्हयकार दिलो. सो तांकां तुमी कळीत केला की बाबा अलायन्साक उलयता म्हणून तांकां सांगला. सी जायते जाले जेन्ना तेन्ना नसून तेच्या फाटल्यान ZP जालें ZP जावन जायतच जालें. सो वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड दॅट लेट्स गो फॉर एन अलायन्स वील गो फॉर एन अलायन्स. मनोज हॅज कॉल्ड अप that he is open for an alliance. We have agreed for an alliance. हे सगळे पार्टीन चलो जात न्हू. When we are speaking something, we speak on the party. So बरी गजाल. You all should be happy about it because तुमकांय जाय, तुमकां सगळ्यांक जाय. तुम सगळ्यांक चड सपोर्ट करताय. आम आदमी पार्टीकूय सपोर्ट करताय. आमकां सगळे आमचे उलयताय. तुमगे सपोर्ट नासतो आम पावनाय. सो तुमकांय हें जाय बरे भाशेन तेका चॅनलायज करया. लेट अस नरिश इट. गोंय जर तर आमकां साल्वा करपाचें जाय जाल्यार हे ऊस जायो आनी तुमी मानता अशेंच ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जाल्ले नरकासुराच्या टायमार ते फातोर्डा मागीर तेंचे तुटलेले कांय कारणाक लागून. सो फुडें तुमी समज जावपाक लागून ते मागीर कशें स्टेप घेतले तुमी? कॉम्प्रोमाइज करपाक रेडी आसता तुमी? ह्या अलायन्साचो टेस्टिंग पिरियड फोंड्या बाय इलेक्शन बी कितें आसतलो? स्टेप बाय स्टेप या अनकंडिशनल अलायन्स म्हणून कितें जालें तें जालें दॅट वी आर नॉट पार्टी टू एनी ऑफ दॅट. फर्स्ट टायम ही हॅज कम अप सेईंग दॅट आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो देअर and he is open and we have replied to him. So don't keep on तुम्ही केजरीवालाकडे उलयल्या त्यांचे बाब तुम्ही केजरीवालाकडे उलयल्या इन फ्युचर काँग्रेसी कडेन सुद्दां अलायन्स करपाक जाय म्हणून गोंयांत. सद्या आरजीन उलो मारलो. आरजीगे हेजेर आमी सरा कडेन उलयले आनी हे सगळें उलयन सरा कडेन उलयन सगळें डिसिजन आरजीगे हेजेर जालें न्हू. मुखावेल स्टेप मुखावेल. पूण आरजी काँग्रेसूय जाय. आरजी काँग्रेसूय जाय. तुम्ही सो युनिटेड बीन उलोवप जाला हे बद्दल आनी आरजी काँग्रेसूय जाय. सो तुमी आरजी खंय तरी काँग्रेसी कडल्यान सेपरेट करना? चोय चोय आतां परत तुगे क्वेश्चन मरे तुका आन्सर कितें जाय तो म्हाका खबर ना. तूं कितें आन्सर जाय बरोवन तूं कितें आन्सर जाय? आरजी काँग्रेसूय जाय. तूं कितें म्हणो जाय आन्सर कितें जाय तुका बरोवन दी हांव ताची रिप्लाय करता तुका. तूं काय सांगला मनोजान उलो मारलो आमी त्या उल्या रिप्लाय दिलो. तूं आतां दुसरें सगळें कित्याक कनेक्ट करता? इफ यू वॉन्ट सम स्पेसिफीक आन्सर रायट एंड गिव. आल्सो Every time the RG to criticize the Aam Aadmi Party saying कि Aam Aadmi Party is the B team of the. So हे सगळें मरे जायत जालां. हेच्या फाटल्यान हें सगळें जान एवरीबडी इज नाव ऑन पेज गोवा. पेज गोवा जरी तरी आमी जर पेज गोवाचेर रावपा जाय जाल्यार ऑल दीस पास्ट इज ऑल गॉन. लेट अस ओनली लूक अहेड आनी वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड. कळ्ळें न्हू? आनी वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड. वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर. Ideology will match the Aam Aadmi Party. ची आयडियोलॉजी बी सगळ्यो इट इज ऑल नाव ऑल हॅव टू कम टुगेदर. तूं आनी मॅच करपा आनी तसो कांय ना. वी हॅव टू कम. तुगे आयडियोलॉजी तुवें दवरपाची मुगे आयडियोलॉजी हांवें दवरपाच्यो आनी सगळे कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर जे भाशेन हांवें सांगिल्लें तुमकां. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणजे कितें? रेस मागोस दोंगोरा. तो रेस मागोस दोंगोर जो कातरलो तो कोण कातरलो पयलो तें आमी सगळे जाणाय. पूण सद्या जर तर कॉमन आयडियोलॉजीचे येयले तो रेस मागोस दोंगोर हेज टू बी रिस्टोर्ड म्हणजे कितें? तो दोंगोर आहा तसो उरपाचो. जे फिलिंग जाला शेतांनी ते शेत आहा तशें रिस्टोर करपाचें. सो दीस इज द कॉमन आयडियोलॉजी नो. विथ दीस ते शेत कोण पुरयल्लें हुंच गव्हर्मेंट आहलो हे सगळें आमी जाणाय इन द पास्ट वॉट हॅज हॅपन्ड. बट नाव टुडे वी हॅव टू
draw a line and come on page go and page go at the this is the first step. RG has taken the initiative to call everyone. We have replied to that initiative and we are the first one who have replied. Rest kon hai, all part of it. And unconditional दिले, so there is no conditions at all. So we have to now sit down together and move on. ओके बरं, थँक्यू.